गोयच्या जेलींतल्यान सहजा कैदी पळून वचनात। सडा जेलींतल्यान सहजा वचन आशिल्ले। कोलवाळे नवी जेल सुरू जाल्ल्याक तर असलो एकूय प्रकार आयकल्लो ना। असो ह्या जेलींचो कारभार प्रुडंटान कितलेशेच फावट एक्सपोजूय केला। कांय जाण सस्पेंडूय जाल्यात, मात जेलीचो कारभार सुदारिल्ल्याचे दाखले मेळनात। आता तर कोलवाळ जेलीचे सुप्रिंटेंडंटांक एक्सटेन्शन दिवंक खुद्द 500 कैद्यांचे लॉबिंग। जुईजा वरवीं सरकाराक निवेदन। कोलवाळचो जेल अधीक्षक परबाची प्रोफायल। कोलवाळ बंदखणींतले कैद्यांक परबाचो वेव्हार मानवता। जेल अधीक्षक श्यामसुंदर परब ऑगस्टान रिटायर जाल्लो। एक्सटेन्शनाची फायल सचिवालयान भोवली बंद जाली। परबाच्या एक्सटेन्शनाक 500 कैद्यांच्या सयांचे जुईजा वरवीं सरकाराक निवेदन। सरकारान एक्सटेन्शन दिवंक नाशिल्ल्यान परब 31 ऑगस्टाक निवृत्त। गुन्यांव करतल्यांक बंदखणींत घालतात, मात तेच जेलीचो स्टाफूय फ्रॉडां आनी स्कॅमां करूंक फाटीना। केशर किशोर नायकान बागायतदाराच्या खरेदीचेर उदारीचे पयशे दिनासतना अफरातफर केली म्हूण उत्तर गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यान ताका सस्पेंड केला। ताची चवकशी चल्ल्या खरी, हो वेव्हार जाला सुप्रिंटेंडंट परबाच्या कार्यकाळान। तुमचो एक स्टाफ कॅशियर जो कोलवाळे जेलीन डेप्युटेड आसलो, ताका सस्पेंड केला। कितें मॅटर आसलो भितर, खंयचे केसी खातीर हें केला ताका, आनी इन्क्वायरी फुडें कशी कितें आसली? ना तो आमचो स्टाफ अर्लियर कलेक्टर नॉर्थ वॉज ऑल्सो IG prison, so at that time now it is bifurcated. So पयलीं तो he was deputed in the jail through IG prison, so there is some misappropriation issue on him, and in fact we had asked that he should be repatriated earlier. For some reason he could not come. Now he has been repatriated recently, and the government home department has taken a decision that pending inquiry he should be placed under suspension. So accordingly I put him under suspension. On the same day I received communication from the government. Matter is regarding misappropriation of funds, money in the jail. Okay. And कोण करतलो inquiry? No, once that inquiry is complete, he'll give as per the direction of the home department. We'll start the further proceedings. बागायतदाराचे 9.5 कोटीच्या उदारीचेर सामान घेतले, पैशांची अफरातफर। केशर किशोर नायक गृह खात्याच्या आदेशा उपरांत जिल्लोधिकाऱ्या वरवीं सस्पेंड। जेलींतल्या पैशांच्या अफरातफरीचेर आज मेरेन कितल्योशोच चवकश्यो। अजून थोडे चवकशी रिपोर्ट अर्थ खात्या मुखार कारवाये खातीर तश्शे पडून। आता मेरेन 18 लाखांची 58 बिलां पेंडिंग। अधीक्षक परब केशराचेर कारवाय करिनाशिल्लो। केशराची चवकशी सोंप मेरेन कोलवाळे सावन ट्रान्सफर नाका म्हूण IG प्रिझनान सांगिल्ले। IG प्रिझनाक कळनासतना केशराक रिलीव करून परबान मान्यताय दिली। पैशाच्या चडशा अफरातफरीची कल्पना अधीक्षक श्यामसुंदर परबाक आसताली। माहिती आसूनय तो वेल्या अधिकाऱ्यान विचारी मेरेन कारवाय करिनाशिल्लो। बंदखणींत कैदी दिसाक 500 सामोसा तयार करतात आनी 5 रुपया विकतात। सामोसावेली दिसाची 2500 रुपये जोड खंय वता ताची नोंद ना, हिशोब ना। अधीक्षक श्यामसुंदर परबान फायल तयार करपाची सिस्टमूच दवरूंक ना। खंयच्याय गजालीचेर फायली तयार करिनासतना रोख वेव्हार चलतालो। बागायतदाराच्या कागाळी उपरांत जेल सुप्रिंटेंडंट परबाच्या कार्यकाळांतले एक प्रकरण भायर सरला। मात कोलवाळच्या जेलीन चल्ला ते पळयल्यार ऑडिट इन्स्पेक्शनांतल्यान मोठे कबाड भायर सरतले म्हूण काय अधिकारीच उलयतात। दर एकल्याक सांबाळटा। जेलींतल्या कैद्यांक सुप्रिंटेंडंट परबाची ओढ कित्याक आशिना? प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी विजय तुकाराम मराठे।